येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोवा काँग्रेसीक परतून व्हडले खावटे. हे खेपे 8 आमदार वचून बसले कमळात. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि विरोधी पक्ष फुडारी मायकलाचोय आस्पाव. बिरेस्तार जातलो वोलो चीप. गोंयांत पडूं येता उटंगराचो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बुधवारा काँग्रेसीचे 8 आमदार पक्ष सोडून भाजपात गेले, जाका लागून राज्यांत परतून एक फावट काँग्रेसीचेर राजकीय संकश्ट आयला. पळून गेल्ल्या लोकां मदीं CLP आनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी काँग्रेसीचो आदलो मुखेलमंत्री दिगंबर कामती सयत काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी आसात. मायकल ताका विलिनीकरण म्हणटा. गोंयच्या राजकारणात आयज नेमके कितें घडले पळयात. काँग्रेस पक्षातल्या राजकीय झगड्यात 11 आमदारांचो आस्पाव आशिल्ल्या मुखेल विरोधी पक्षात फकत 3 आमदार उरल्यात. पक्षांतल्यान सोम्यान पळून वचपाची ही दुसरी खेप. पहिली घडणूक 2019 वर्सा घडली, जेन्ना तांचे 10 आमदार भाजपात पळून गेल्ले. पूण आयज जे उक्तें जालां ते मांडवीच्या पोटात बरोच तेंप जाले धवळटाले. गोवा विधानसभा फाटली म्हयनोभर जाले पॉलिटिकल स्लगफेस्ट म्हणटा तो चालूच आसलो. काँग्रेस फोडपाचो आनी तो भाजपात विलीन करपाचो 2 अटेम्प्ट जाले. 2 अटेम्प्ट फेल जाले. आतां हो 3rd अटेम्प्ट दिसता सक्सेसफूल जाला कसो. 8 काँग्रेस MLA सद्या भितर आसात. आयज सकाळ म्हणटा ती मायकल लोबोन CLP मिटींग घेतली. मायकल लोबो सद्या एक्टींग ऑपोजिशन लिडर आसा. एज अ एक्टींग ऑपोजिशन लिडर तेणी CLP मिटींग घेतला आनी CLP मिटिंगा बरोबर तेंच्या बरोबर 8 काँग्रेसचे MLA हजर आसले. तो म्हणटा तो दिगंबर कामत, मायकल लोबो, आलेक्स इकेर, दिलायला लोबो, संकल्प आमोणकर, राजेश फळदेसाय, केदार नायक आनी रुडॉल्फ नायक हे 8 आमदारां बरोबर तेंची बसका जाली. आतां भितरल्यान सोर्सीस कळोंक येता कितें मेन तेंचो हें आशिल्लो कितें ते BJP सेंट्रल लिडरशीप वॉज स्ट्रेसिंग टू मर्ज देयर लेजिस्लेटिव विंग इनटू द BJP लेजिस्लेटिव विंग. रिजायन जावन येवं नाका. दे डोंट वॉन्ट फ्रेश री-इलेक्शन बाय इलेक्शन. सो तो एटेम्प्ट आसलो 8 जाणांक कशें करून सोडून हाडपाचो, अवॉयडींग बाय इलेक्शन्स रिजायन जालो. भाजपात वांटेकार जावपाचे उलोवणी जाल्ल्यान कांय म्हयन्या आदीं चर्चेत आशिल्लो आदलो विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन आयज विधानसभा संकुलात मुख्यमंत्र्याक मेळून प्रसार माध्यमां कडेन संवाद साधलो. उदरगती खातीर आनी सरकार घटमूट करपा खातीर हांव हेर 7 आमदारां वांगडा भाजपात सामील जाला, मायकलान सांगलें. एक कारण हाचे आदीं 2019 वर्सांतल्या पक्षांतल्यान भायर सरपाचे वेळार आयकल्लें. मायकलान फुडें सांगलें, काँग्रेसीन भारत जोडो यात्रा सुरू केल्या जाल्यार गोंयांत काँग्रेस सोडो यात्रा वा भाजपाकूच जोडो यात्रा सुरू जाल्या. आयकात. आम्ही 8 जाण काँग्रेसचे आमदार आम्ही मर्ज करचे म्हणून आम्ही रेझोल्युशन बरयलें आनी हें रेझोल्युशन सगळ्यांनी सायन मारून आमी लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट हिंगा व्हरोन दिलें आनी आमचो मर्जर एक कॉपी तेजी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तेज्या कॅबिनान व्हरोन दिली आनी हेचो आमी ही पार्टी आमची मर्ज केल्ली आसा. आनी सी वी हॅव जॉयन्ड भारतीय जनता पार्टी टू स्ट्रेंथन द हँड्स ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्रजी मोदी, आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचे हात स्ट्रॉंग करपाक आनी हिंगासर कामां सगळ्यांची गोंयच्या लोकांची आनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरी जावची आनी जे काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर ती आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आनी भारतीय जनता पार्टी को जोडो.
पूण नव्या राजकीय घडामोडींक लागून आता भाजपाक वेगळें बळगें मेळ्ळां आनी विरोधी पक्षांत फकत 7 आमदार आसात. भाजपान विधानसभेची औपचारिकताय पुराय केल्या आनी सभापती रमेश तवडकरान दिल्ली सावन प्रतिज्ञापत्र दिवन 8 आमदारांक पणजेच्या कार्यालयात औपचारीकपणान नेमणूक केल्या. गोंयांतल्यान काँग्रेस सोडो यात्रा सुरू जाल्या आनी येवपी 2024 लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक 400 परस चड सुवाती मेळटल्यो अशें दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयचो विकास फुडें व्हरपा खातीर जशे 8 आमदार आमच्या बरोबर आयल्या त्यांचे खरोखरूच मना काळजांतल्यान हांव परत एकदा स्वागत करता. आनी निश्चित रित्या आमी जशें म्हणटा की फाटल्या टेन्युअरांत भारतीय जनता पार्टीचे 27 आमदार आशिल्ले आनी आमी संकल्प सोडलेलो 22 प्लस 22 सोंपच्या पयलीं 28 आमदार भारतीय जनता पार्टीचे स्वताचे आसा आनी गोंयांत भारतीय जनता पार्टीची पाळामुळां घट्ट जावपाक लागलेली आसा. येता त्या 2024च्या निवडणुकेत आमी निश्चितच दोनूय सीट तर जिखतलेच, बट गोंयच्यान जी काँग्रेस छोडो यात्रा सुरवात जाल्या ती पुराय देशभर गोंया वेगवेगळे काँग्रेसचे लिडर हे सोडून देश राष्ट्र हिता खातीर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक मेळटले, जॉईन जातले आनी मोदीजीचे हात बळकट करतले आनी आमचे स्वप्न जे आसा कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत की पुराय येता त्या 2024 400 प्लस सीट घेवन मोदीजी परत एकदा देशाचे पंतप्रधान जातले आनी हो अखंड भारत देश विश्वगुरू जावपाच्या मार्गात निश्चितरित्या मोदीजीची लिडरशीप ग्लोबल लिडरशीप सगळ्यांनी मान्य केल्ली आसा. हे आमी परत एकदा गोंयांतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार आनी विन्संट रोझारियो. राज्यात घडिल्ल्या ताज्या घडामोडींनी गोयचे राजकारण धवळून सोडला. हे घडणुकेचेर विरोधी पक्ष आप, गोवा फॉरवर्ड, आरजी आणि काँग्रेसीचे उरिल्ले 3 आमदारांनी प्रतिक्रिया दिल्यात. ह्या वादग्रस्त निर्णयाचेर आदले आमदार, विरोधी पक्ष फुडारी आनी आमदारांच्यो प्रतिक्रिया सोशल मिडियाचेर वेगान घोळपाक लागल्यात. आता जायते जाण पक्षांतल्यान भायर सरपाचे घडणुकेक आनी उपरांत जावपी विलिनीकरणाक लोकशायेचो खून अशें म्हटलां. जीपीसीसीच्या आमदारांच्या व्यवस्थापनाचेरूय प्रश्न उपरासल्यात. पूण येवपी वेंचणुकेंत गोंय कशी प्रतिक्रिया दितलें ते फकत वेळ सांगतलो. पळयात कांय फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया. You should not be surprised. हे पयलेंच जावपाचें आसलें तें मातशें डिले जालें आनी डिले जावन मातशें फाटीं गेलें. पूण हें 100% हें जावपाचें आसलें. हें जावपाचें आहा म्हणून काँग्रेसाक खबर नासली. अरे काँग्रेसाक खबर आसली, त्यांच्या लिडरांक, सेंट्रल लिडरांक खबर नासली, खबर आसली. पण एक्चुअली हें जावप म्हणजे एकूच पाटी जावंक ना, हेचे पयलेंच जाल्लें. पण एक सांगू सोदता हांव तुमकां, आमी काँग्रेस पार्टीन हो पॉयंट काडलो. आतां ती मॅटर सुप्रीम कोर्टान आसा. 2/3 जाले जाल्यार बेश्टे आमदाराची आनी क्लेम केले जाल्यार मर्जर म्हणून आमच्या हायकोर्टान जजमेंट दिलें वय म्हणून. हो तो जजमेंट आतां सद्या ते यूज करतले. सेम लायक 1/3 स्प्लीट आशिल्लो तेन्ना आमचे बॉम्बे हायकोर्टान जजमेंट दिल्लो, प्रेसिडेंट जालो फूल इंडियाक आनी ते 1/3 यूज करून सगळ्याक स्प्लीट करून पार्टी फोडटाले. आतां 2/3 मर्जर फकत आमदाराचे. पार्टी कितकोन मर्ज जातली. पार्टी मर्ज जाली जाल्यार सोनिया गांधी, राहुल गांधी सगळे बीजेपीन वचपा जाय. आमी डॉक्युमेंट्सां रावतात पळोवपाक कसले डॉक्युमेंट सबमीट केला, कसलो क्लेम केला आनी त्या शेड्युला भितर फिट जाता बसता बसना जाल्यार आमी ते डिसिजन घेतले आनी कितकोन फुडार वचपा आमी चिंतले. जो मनीस देवाक जर तर आज भिना जाल्यार मागीर ताज्या मुखार आनी कांय ना. सो रिजन्स बेस्ट नोन टू डेम. हांवें येदोळ मिडियाचेरूच तुमचे मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान थोड्यांचे कमेंट्स पळयल्ले. थोडे सिनियर लिडर आसा, आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट बिकॉज दे आर सिनियर लिडर्स. पूण तें आयकून म्हाका खूब वायट दिसलें की कोण म्हणटा आपूण डेव्हलपमेंटा वता, कोण म्हणटा आपली कामां जावपा वता. अरे डेव्हलपमेंट जायना म्हणून तुमी काँग्रेसीन आयिल्ले न्ही. सो आतां सडनली थंय वतकीर डेव्हलपमेंट जातलें. अरे जे आज मुद्दे आसा, आज इंडियन नॅशनल काँग्रेस हांव सगळ्या गोंयकारांक एक आश्वासन दिवपाक सोदता. आज गोंयांत जे मुद्दे चल्ल्यात, म्हारगाय आसूं, मर्डर आसूं, ड्रग्स आसूं, प्रॉस्टिट्यूशन आसूं, रेप आसूं, करप्शन आसूं. काल राती एक ब्रिजाचें काम करता आसतना 2 जाणांचे थंय फेटल एक्सिडंट जालो.
सो हे जे मुद्दे आसात तशेंच आमची जी भारत जोडो यात्रा जी चालू जाल्या पळय ताजेर बीजेपी रेटल जाल्या. देशभर तुम्ही पळयत जाल्यार हे तांचे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चालू आहा. इलेक्शना पयलीं आमी बॉब मारून मारून गोंयकारांक सांगलें की बीजेपी आनी काँग्रेस दोगांयचे वोट करत ते बीजेपीक वोट केल्ल्या भशेन काँग्रेसीक वोट मारप हाजो अर्थ बीजेपीक वोट मारप आनी टुडे दे हॅव प्रुवन अस रायट. 3 दिसां पयलीं हांवें एका चॅनलाक इंटरव्यू दिल्ली आनी सांगितलें की गोंयकारांक कडेन गद्दारी करपाक काँग्रेस पार्टी तयार आसा. म्हाका प्रश्न केल्लो की पितृपक्ष आसा आतां जावचें ना. हांवें म्हणलें जे लोक गोंयकारांच्या वोट दिल्ल्या शब्दाक भिना ते देवाक कशे भितले. आनी आज तांणी हेंच केलां की लोकशायेचो आयज गोंयांत खून जाल्लो आसा, लोकांचो विश्वासघात जाल्लो आसा. तेच काँग्रेसीन परतो एकदां विश्वासघात केला. तेच काँग्रेसीन लोकांचीच न्हू, मतदारांचीच न्हू, कार्यकर्त्यांचीच न्हू, देवाची सुद्दां फकाणां केल्ली आसा. देवाक सुद्दां ह्या काँग्रेसीन आयज सोडूंक ना. म्हटल्यार बीजेपी पार्टी ही देवाच्या वयर आसा आनी मोदी आनी अमित शाह हे तेंचे नीव देव जाल्ले आसा. आनी तेच तेंच्या नव्या देवांनी तांकां ऑर्डर दिली आसलेली तुमी जॉयन जाया म्हणून. आनी तेच ऑर्डरीचेर हे काँग्रेसचे न्हू खरे बीजेपीचेच जे आमदार जे बीजेपीनूच वचपाचे असले ते बीजेपीचे आमदार तेंच्यांनी घर वापसी केली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमची टीम. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज वतले फाल्यां वतले म्हणटा म्हणत बुधवारा आदल्या मुख्यमंत्र्या सयत 8 काँग्रेस आमदार भाजपात गेले. ताका लागून काँग्रेस आसूं वा हेर समविचारी पक्ष कोणाकच शॉक असो बसलो ना. पूण जे तरेन देवाक फुडें काडून लोकशायेच्यो बचकायो केल्यो त्यो घेवन आयज गोंयभर सोशल मिडियाचेर राजकारणाची चर्चा चल्ल्या. हांव परतो देवा बरें गेलो. देवाक सांगलें कितें करचें. देवान सांगलें तुका निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान. देवान सांगलें तुका निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान. काँग्रेसवाले भाजपात गेले ही गोंयकारां खातीर अजापाची गजाल न्हय. फकत कोण वचूंक नात हें जाणा जावन घेवपाक गोंयकार उत्सूक आशिल्ले. विधानसभा वेंचणुके उपरांत फकत 6 म्हयन्यांत काँग्रेसीक परत खावटे पडले. हात का साथ सोडून कमळात वचून पवित्र जाल्ल्या पत्रकारांनी देवाक दिल्ल्या उतरांची याद करून दिली. फुडाऱ्यांचो फुडारी दिगंबर कामतीन देवाचो रकात दिलो. घेतिलो हांव देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस. हांव परतो देवा बरें गेलो. देवाक सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा कितें करचें. देवान सांगलें तुका निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान. देवान फुडल्यान सांगलें. दिगंबर कामत पापभिरू देवभिरू काँग्रेसीचो मोग आशिल्ल्या दिगंबराचे तकलेत एक सुपी कल्पना आयिल्ली. पक्षा कडेन गद्दारी करतल्यांक देवाचो भंय घालप जाल्यारच ते एकनिश्ठ पक्षनिश्ठ बी रावतले. फाटले वेंचणुकेत जिखून आयिल्ल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांचो चोमो घेवन तो बांबोळेच्या फुलांच्या खुर्सा कडेन गेलो. थंय सोपूत घेतलो. आम्ही सगळे इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे 36 कॅन्डिडेट्स आज बांबोळेच्या जागृत खुर्सा मुखार शपथ घेतात की आम्ही निवडून येतगीर फुडली 5 वर्सां काँग्रेस पक्षा बरोबर एक निश्चेन रावतले, एका बरोबर काम करतले आणि या राज्या खातीर वावुरतले. कोणे कितले आमिष दाखयले खंयच्याच परिस्थितीत काँग्रेस पक्ष सोडून वचपाचे ना. बापा आमचेर बेसांव घाल आनी आमचेर रक्षण कर. आणि हे पुरयतक फुडें काडून पणजेचे महालक्ष्मी देवीक घातिल्ले गाराणे आणि परवरेच्या दर्ग्यात चडयल्ली चादर. भारत लोकशाय प्रधान देश. हांगा जें कितें जाता तें लोकां वरवीं लोकां खातीर. पूण इहवादी लोकशायेत राज्यघटनेच्या राखणदारांनी देवाक मदीं घातले आणि दिल्ल्या उतराकय नेगार गेले. आमी सगळे
श्रीफळ धरून आम्ही प्रतिज्ञा करता काँग्रेसीन जे आमकां तिकीट दिल्ली आसा त्या हातून आमी निवडून येवन आमी देवटेन वतना पक्षा बरोबर एकनिश्ठ रावन पक्षाचे उदरगत जाता अशें काम करतले आमी पक्षा बरोबर एकनिश्ठ रावतले من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. आणि हे दिगंबराचे अध्यात्माचेर आदारिल्ले राजकी तत्वज्ञान. हे लोकशाहीची मुळावण घट करपाचे यज्ञ काय लोकशाहीची बुनियाद हालोवपाचे दिकेन वाटचाल पळयात आणि तुमीच थारायात. full faith in God, in cross and in Dargah also. Of caste, creed and religion. Goans are known for communal harmony. We have been practicing uniform civil code across the state right from beginning, and that is why we said first we'll go to Mahalakshmi temple. In front of Mahalakshmi we have taken a pledge that for 5 years we will stay together. I have seen many people who have vanished, those who have taken oath before the God. The classic example was PDF government who had taken a oath in Damodar Sal in Margaon. दिगंबर फाटी तुमच्या अलायन्स पार्टनरान सुद्धा सेम केल्ले बोडगेश्वर वचून त्यांच्यानी ओथ घेतिल्लो पण मागीर ते खूप जण तांकां सोडूनय गेले. तो वयर बशिल्लो आसा पळय तो सगळ्यांक पळयता. परतो देवा बरें गेलो देवाक सांगले अशी अशी परिस्थिती आहा कितें करचें. देवान सांगले तुका निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान. देवान फुडल्यान सांगले. आणि ह्या राजकीय घडणुकांचेर आपले सच्चे खुसखुशीत शैलीत तात्काळ प्रतिक्रिया दिल्या वासंतीचो आमेग अर्थातच गोंयचो ड्रामा स्टार राजदीप नायकान. पळयात. आमच्या खातीर हे मेले 8 जाण मेले पाडुया मुगो आतां मारूच न्हू गो. आमी 8 वाडयो दवरुया आनी सोडून दिवया धरून मांडवे म्हणजे हांकां देवान पळोवन घेवन ये बरोबर न्हू. हय गो विस्वासघात कर गाडयो भरून भरून मुगो लोक वयतात. हय बेबे कशे उडक्यो मारता ते पळोवपाक. म्हणटकीर हांवूय भायर सरलां आनी 2-3 बोटी येता फाटल्यान पूण हय कोण तर लज आसा म्हणून जर कोणें उडकी मारली बिले काडुया मुगो आनी काने बिने घेतला हे धडून नाका लावया. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकर आणि विन्संट रोजारियो. मडगावचे किरकोळ नुस्तें विकपी नुस्तेकार सोपो वाडोवन दिवपाक तयार नात. तशेंच SGPDAच्या पुराय नुस्तें मार्केटाच्या आवारांत रापणकारांक पर्यायी सुवात जाय. तांणी मागला जाल्यार नुस्तें वेवसायिकांचेय सगळे प्रस्न जाग्यार घालतलो अशें उतर SGPDAचो अध्यक्ष कृष्णादाजी साळकारान दिला. SGPDAची आयज बसका जाली. रापणकार आनी किरकोळ नुस्तें विकपी वेपाऱ्यांनी SGPDAचो अध्यक्ष कृष्णादाजी साळकाराची भेट घेवन आपले गाराणे मांडले. सोपो फी वाडोवन दिवपाक जावचें ना अशें सांगलें पूण ताणें सहकार्य दिवपाक जाय अशें साळकाराचें म्हणणें. आमगे प्रॉब्लेम कितें तो सॉल्व कराय. आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व करनासतना ते आमकां उठे 50 रुपया चार्ज कर. कितें प्रॉब्लेम आमचो प्रॉब्लेम कितें होलसेल मार्केटान रिटेल विकता आमकां क्लोज बाय हा आमकां बिझनेस जायना. हांवें फाटीं हाडलेलें हांव दनपारां येयलो सांजचो वयता घरांत आनी थिंगा लोक दनपारां इकून घरा वयता 9-10 वरां भितर कोणाक बिझनेस जाता ते कितें म्हणटा ते म्हणटा कितें ते आमकां पडना ते लागना. आमगेलो प्रॉब्लेम कितें आमी एका घरांत न्हू मार्केट कोणालो तो SPDचो आनी हो SPDचो मार्केट तुमकां रायट आहा न्हू करपाक कितें करपा ते. SGPDAचो चेअरपर्सन कृष्णादाजी साळकारूय ह्या विशयाचेर उलयलो. नुस्तेकारांच्यो हेर कांय मागण्यो जाग्यार घातिल्ल्याचें ताणें सांगलें. आयकात. ह्या रिटेल मार्केटाचें उदकाचें बील आशिल्लें खूब 1 कोटीचें बील जाल्लें लास्ट टायम. सो आमी ते फॉलोअप करून ते वन टायम सेटलमेंटा खातीर करून अरावंड 21 lakhs आमकां फारीक करचें पडटा. सो ते डिसिजन जालें की ते फारीक करचें म्हणून. सेकंडली आमी रिटेल मार्केटवाल्यांक आपयल्ले हांगा तांचो सोपो इश्यू सेटल करपा खातीर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटलो टर्मान खुबशे कितें हें जालें इश्यूज जाले तातूंत भितर आमची बिलां वाडली म्हणजे खंयच मिसमॅनेजमेंट आशिल्लें टोटली. सो ते एक स्ट्रीमलायन करपा खातीर तांचे इश्यू आशिल्ले म्हणजे रिटेलवाल्यांचे की टायल फुटल्या गटर साफ केल्ले ना. सो अशे खुबशे इश्यू आसा. सो आमी तांकां सांगिल्लें की तुमी आमकां सोपो वाडोवन दिता. ते पयलींचे 10 रुपयाचे सोपो येता आतां सध्या 10 रुपयांनी आमकां ते मेंटेनूच जायना कित्याक आमी ते साफ सफाई करता सगळे उदकाचें बील आसा लायटीचें बील आसा अशे खुबशे इश्यूज आसा. सो आमी तांकां सांगिल्लें तुमी आमकां 50 रुपया दिया आमी तुमकां त्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज दिता म्हणून.
पूण ते एग्री जाली सगळें करपा खातीर मागीर ती होलसेल मार्केटाचेर पावली. सो इश्यू थंयच उरलो. पूण आमी तांकां सांगलां की तुमकां खंयच्याय गोश्टीक फॅसिलिटीज बऱ्यो दितल्यो जाल्यार तुमच्या कडल्यान आमकां तसो रेट येवपाक जाय म्हणून. सो वी हॅव पूट फॉर्थ आमचे व्ह्यूज की तुमकां 1 म्हयन्या भितर आमी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज करून दिता. तुमी आमकां सपोर्ट करा, तुमी सोफो वाडोवन दिया. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसो. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंड्या पालिका वाठारांतल्या इमारतींतल्या बेशिस्त रहिवाशांचेर फोंड्या पालिकेची बडी पडल्या. 25 निवासी आनी वेवसायीक इमारतीचे पालिकेन पळोवणी केली. बिल्डिंगेतले उदक गटरांनी सोडपी दर एकल्याक पालिकेन 5,000चो दंड दिलो. ही मोहीम चालूच उरपाची आसा. फोंडा नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी योगीराज गोसावीन पालिका निरीक्षकाक बरोबर घेवन आयज ही कारवाय केली. पोरणो बस स्टँड आनी अप्पर बाजार अशा वाठारांनी ह्यो इमारती आसात ज्या इमारतींतल्यान उक्त्या गटरांनी मेळ्ळें उदक सोडला अशांची नोंद करून पालिकेन ही कारवाय केली. ह्यो इमारती पोरणो बस स्टँड आनी अप्पर बाजारात आसात. आयकात मुख्य अधिकारी योगीराज गोसावीक. आमी कितें जाता प्री मॉन्सून वर्क जेन्ना स्टार्ट जाल्लें एप्रिलांत तेन्ना पळयलें की गटर ओपन केल्यार पयलींच उदक भरला पावसा पयलीं. हें उदक सगळें बिल्डिंगेंतल्यान लीक करता. गटर आसता ती पावसा उदकाक ड्रेनेज बिल्डिंगेचे वेस्ट वॉटर बाथरूम वॉटर ते वचपाक न्ही. जेन्ना ही ऑलरेडी भरल्यात लोकांचे कंप्लेन येतात मॉस्किटो वाडल्यात वास मारतात. तेन्ना आमी 25 बिल्डिंग आयडेंटिफाय केल्यो ज्यो सगळे वेस्ट वॉटर ओपनान सोडटात. पेटेची जागा सेप्टीक टँक फूल जाल्या आपली बिल्डिंग सगळ्यांक नोटीस धाडली. रिस्पॉन्स ना 2 नोटीस धाडल्यो आनी आतां आमी फायन मारपाक स्टार्ट केला. पर रेजिडेंट 5,000 फायन मारल्या. 2 बिल्डिंगी अशी फायन मारली आमी आतां. पर रेजिडेंट 5,000 तांकां फायन मारले आनी तेजे कडल्यान मागीर काम करून घेतले. आता खंय खंय इन्स्पेक्शन केलं तुम्ही? आयज विठोबा मंदिर एक जालें, शेट्टी प्लाझा पब्लीक कॅफे कडेन एक प्रॉब्लेम जाता आनी इवन मितासू तिस्कार. पालिकेन इन्स्पेक्शना उपरांत आपणे जावन ही कारवाय केल्ली. पूण बिल्डिंगेतल्या ह्या मेळ्या उदकाचो थळाव्या वेवसायिकांक त्रास जाता. आयकात दिलीप नायकाक. प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें जाता वास येता. एकदम ही खाली केल्ली परत ती तशीच भरली. तेका कितें जालां चारय वाटेन होल दवरपा जाय. ते होल दवरलेले ना तेका लागून तें उदक सगळें भरता आनी ती घाण येता हांगा. आमकां रावपा नजो करता कितें आमगे स्टँड हांगा म्हणटा आमकां हें रावच्याच पडटा. वास म्हण भरपूर येता. लोकांक येयल्ले गेल्या वास येता. तेजे स्लीप असो जावन पडल्या लोक. ते छळ जाल्लो पळय न्ही तेजे लोकांक तें खबर ना. लोक आपले चलोन येता पडटा पासून. गिरायक येना आमकां गिरायक येना वासा लागून. इन्स्पेक्शन केल्लें जे सिवरेज बिल्डिंगेची सिवरेज जी आसा ती रस्त्यार वता वा गटारां वता हाजेर ती इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांणी फायन मारलेली आसा. आतां इन्स्पेक्शन करताले ताणें अशी 25 बिल्डिंग्यो ज्यो नोटिफाय केल्ल्यो आसा आनी तांकां नोटीस धाडलेल्यो आसा की हे बिल्डिंगेची जे सिवरेज जी आसा जे तांचे वेस्ट वॉटर आहा ते गटारांक वता म्हणून. ताका लागून ताणें आज इन्स्पेक्शन केलें तांकां येवन फायनय मारल्या. हे काम आज चीफ ऑफिसर आसलो चीफ ऑफिसर इन्स्पेक्टर आसले ताणें येवन ते पळयलां पयलीं आनी हे जे खरेंच बाबा तें उदक व्हांवता आनी गटारांक वता हें तेणें पळयल्लें आसा आनी तांकां फायन इम्पोज केल्ली आसा. फोंडेच्यान गोवा खातीर कृष्णा नायक. बिरेस्तार राज्यांत पावस पडूं येता. दनपारां सुर्याच्या उजवाडाक लागून उश्णताय येवं येता. पूण घसघशीत पावसाक लागून सांज मेरेन तापमान देंवपाक जाय. बिरेस्तारा उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. ब्रेस्तारा वत आनी पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. IMDन फाल्यां राज्या खातीर येलो अलर्ट जारी केला. हाचो अर्थ अचकीत पावसाची अपेक्षा आसा. बोटीच्या धन्यांनी खर हवामानाक लागून दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. 16 तारखे मेरेन पावसाचो अदमास. आयतारा मेरेन गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 16 तारखे मेरेन बोट धन्यांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपूट फ्रॉम IMD. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.